पिले धारबांदोड्या इनोवा कार आणि स्कूटरीमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। फुडलो तपास चालू आसा। आमी उसगांव पोलीस आउटपोस्ट आहा फोंडा विभागाचो आमी थंय आसा। जे सकाळी पिळ्यान तिस्कार एक्सिडेंट जालो, जे एक इनोवा गाडी आणि स्कूटर यांचे मदीं दोगांय इनोवा गाडी बी उसगांव रोडार उसगांव येवपा येताली आणि स्कूटरूय उसगांव येवपा येताली। वो साकोडीचो जो इनोवा गाडये वांगडा स्कूटरीन वयतालो तो साकोडीचो इनोवा गाडी एक्सिडेंट जालो तो साकोडीचो आनी तेजें नांव आसा पुनाजी दत्ता आगलोदकर वर्सां 56। तेका जखमी अवस्थेन तेका हांगा हाडून पिळये हॉस्पिटलांत घातलेलो, उपचार केलो तेजो आनी तेका रिफर केला आयडी हॉस्पिटलांत। जेन्ना तेज्या दावे शोल्डराक मातसो मार लागले आसा, पांयाकूय मातसो मार लागले आसा आनी तेका आतां रिफर केला आयडी हॉस्पिटलांत। तेन्ना आयडी हॉस्पिटलांत सद्या तो उपचार घेता। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर।